आज अवॉर्ड मेळ्ळो आसा तुमकां एकंदर कितें सांगू सोदता? एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप हो जो ग्रुप आसा ह्या ग्रुपांसून 2008 पासून हो एग्रीकल्चर लिडरशीप अवॉर्ड दर वर्षी दिता आनी ह्या वर्सा आमच्या राज्यात गोंय राज्याक हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाच्या वतीसून हो अवॉर्ड आमकां फावो जाल्ल्या बद्दल हांव खूब खूश आहा मनानसून। आज आमच्या हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाक जो मान दिलो त्या बद्दल हांव सगळे ज्युरीज आनी एग्रीकल्चर टुडे ह्या ग्रुपाचे हांव पयल्यान पयलीं आभार मानता। आमच्या गोंया खातीर हो एक मानाचो स्थान आसा आनी आमचे हे अवॉर्ड रिसीव करपाक आमी आमच्या वतीन आमचे एग्रीकल्चर डायरेक्टर श्री संदीप फळदेसाय गेल्ले, तशेंच आमचे हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचे MD आसले श्री चंद्रहास देसाय, आमकां पियुष गोयल जी श्री ऑनरेबल आमचे इंडियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स अँड ट्रेड इंडस्ट्रीज हांच्या वतीनसून आनी अन्य जे पदाधिकारी आसले, अन्य जे सन्मानीय अतिथी आसले ते म्हणजे श्री नायब सिंग सैनीजी जे हरियाणाचे चीफ मिनिस्टर आसा, अन्य मान्यवर आसले त्यांच्या बरोबर आमकां वार्तालाप करपाक मेळ्ळा आनी हो जो मान दिला त्या बद्दल हांव तेंचेय बी आभार मानता। आमच्या गोंया हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनान जे फाटल्या 3 वर्सांक जे कामगिरी केल्ली आसा तेची शाबासकी म्हणून आमकां हो अवॉर्ड फावो जाल्लो आसा। हांव सगळ्या ज्युरीज जे चीफ जस्टीस ऑफ एक्स चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया श्री P. संतोष सिवन अशें तेंच्यांनी ही ज्युरीज म्हणून तेंच्यांनी मान प्राप्त केल्लो आनी तेंच्यांनी ही एक्झामिनेशन सगळें केल्लें आनी तेंच्या अंडर जे एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप जो आसा तेंचे CEO डॉक्टर खान तेंच्यांनी मार्गदर्शन करून आमच्या गोंयाचें नांव पयल्यान पयलीं आमकां हॉर्टिकल्चराक हो मान दिलो त्या बद्दल सगळ्यांचे हांव आभार मानता। आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत सदोदीत काम करता आसतना म्हणटा आमी स्वयंपूर्ण जावपाक जाय आनी स्वयंपूर्ण करतलो जाल्यार आमचे जे वावर आसा हो हॉर्टिकल्चरान दाखोवन दिल्लो आसा। गेले 3 वर्सां आमी अथक प्रयत्न करीत आसा की आमचे गोंयचे शेतकार हे भाव आमच्या शेतांनी वावरून आमकां जी जाय ती भाजी फळां ही उत्पादन हांगासर गोंयांत करतले अशें म्हणून जो आयज तेंच्यांनी आयज काम करपाक सुरवात केल्ली आसा आनी त्यामुळे आमकां सांगपाक अशें दिसता की काही वेळाचेर म्हणजे काही म्हयन्यांनी आमचे शेतकार भाव जे हांगासर उत्पादन करता भाजी म्हणा फळां म्हणा ही आमच्या गोमंतकीय लोकांसून वापरून जाल्या नंतर आमी जी एक्स्ट्रा उरता ती आमी एक्सपोर्ट अदर राज्यांनी करपाक लागलेली आसा। ही जी आमची जी प्रोडक्शन करपाची जी क्षमता आहा ती आयज दिसान दिसा वाडत आहा हो आमकां एक अभिमानाची गोश्ट आसा। त्यामुळे हांव आमचे सगळ्या शेतकार भावांक हो जो अवॉर्ड जो मेळ्ळो आसा हो सगळ्या शेतकार भाव तांकां हांव सुपूर्द करता आनी तेंच्या आमकां हें मानाचें स्थान मेळ्ळां आहा। तेन्ना सगळ्या ह्या गोमंतकीयांक सगळे आमचे गोमंतकीय फार्मर्स शेतकार भाव आहा तांकां सुद्दां हो एक मान आहा अशें हांव हेच्या फुडले जेन्ना आसतले अवॉर्ड ते तुमकांच मेळचे अशे प्रयत्न जातले सर फुडें? आमकां हो जो अवॉर्ड आसा हो हर एक क्षेत्रांत मेळटा, एग्रीकल्चर क्षेत्रांत मेळटा, हॉर्टिकल्चराक मेळटा, बीज कल्चराक मेळटा किंवा अन्य जे शेतकी रिलेटेड जे कामां आसा त्या सगळ्या क्षेत्रांक हे अवॉर्ड दिल्ले वता। पयल्याच वेळा आमकां ह्या गोमंतक भुमीक जे आमच्या गोंया राज्याक हो अवॉर्ड मेळ्ळो आहा म्हणून आमकां खूब गर्व जाता आनी अशा तरेन जे शेतकी क्षेत्रांत जे काम करणारे लोक आसा ते शेतकी क्षेत्रांत बरें फुडें सरचे तांकां प्रोत्साहन मेळचें आनी आमी अवॉर्ड मेळ्ळा सारकें जर काम केलें जाल्यार अवॉर्डाक आमी सदोदीत पात्र आसतले अशें हांव सांगता। येस, थँक्यू सर। आयज तुमकां एक हॉर्टिकल्चरा कडल्यान म्हणजे हॉर्टिकल्चराच्या बाबतींत तुमकां एक अवॉर्ड मेळ्ळेले आसा हाचेर तुमचें कितें म्हणणें आहा? आज पयलीं सद्याक आमी एकदम खुशाल आसा, आमकां उमेद जाल्ले कडेन आसा म्हणल्यार त्याच खातीर आमच्या स्टेटीक नॅशनल लेवलाचेर रेकॉग्निशन मेळ्ळे कडेन आसा। आमकां हो जो अवॉर्ड आसा एग्रीकल्चर टुडे हो लिडरशीप अवॉर्ड जो आमच्या स्टेटीक हॉर्टिकल्चराक मेळ्ळे कडेन आसा
त्या खातीर आमी एकदम खुशाल जावन आसा. आनी हो एवॉर्ड आमकां ऑनरेबल आमचे युनियन मिनिस्टर पियुशी गोयल हांच्या हातींतल्यान आमकां हो एवॉर्ड आमच्या स्टेटीक मेळ्ळो आसा. आनी आमचे ऑनरेबल चेअरमॅन ऑफ गोवा स्टेट हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचे प्रेमेंद्र शेट हांणी हो स्टेटीच्या वतीन हो एवॉर्ड स्विकार केल्लो कितें ना. कशें दिसता सर आयज? आज आमकां खूब बरें दिसता. जशें डायरेक्टरान सांगलां, आमच्या चेअरमॅनान सांगलां की आमकां हो अवॉर्ड हो मेळ्ळा. आतां तांणी सगळें सविस्तर तुमकां सांगलां. आमी जे हॉर्टिकल्चराक डेवलपमेंट केलां, जावं फ्रुट्स, वेजिटेबल, ग्रोसरी आयटम, सरान जेन्ना हाती घेतले 22-23 तेजो टर्नओवर 76 crores आसलो. आज आमचो टर्नओवर 106 crores जाला. हें कितें दाखयता की सगळे आमी प्रत्येक क्षेत्रांत जे हॉर्टिकल्चर रिलेटेड आसा तातूंत एवरी इयर प्रगती केला. आनी सराच्या मार्गदर्शना सकल आनी ऑनरेबल CM आमचो डॉ. प्रमोद सावंत हांचो नारा स्वयंपूर्ण गोवा हातूंत आमी भाजी कितलीशी प्रगती केला. इतली करून जर आनी थोडी सुद्दां आमी करपाची आसा. सादारण एक 8 आयटम आमी गोंयांत स्वयंपूर्ण जालात. भेंडी, चिटकी, ग्रीन चिली, कुकुंबर अशे 7-8 आयटम जे सिजनाक आमचे पिकतात तेन्ना आमी भायल्यान हाडनात. मोरेवर आमी गोंया सावन भायर धाडटात. अशें हो आमी प्रयत्न जो केला सगळ्यांनी मेळून तो आमी खूब सक्सेसफूल. आनी आमची नोंद ही नॅशनल लेवलाचेर टुडे इंडिया एग्रीकल्चर टुडेन घेतली हाजे बद्दल हांव तेंचे आभारी आसा. आनी सगळे गोंय सरकार, आमचो चेअरमॅन, डायरेक्टर हेंचे सगळ्यांक आभारी आसा. हो एक आमकां गोंयकारांक भोवमान आसा. स्पेशली शेतकऱ्यांक आनी शेती रिलेटेड जे काम करतात तांकां सगळ्यांक हो भोवमान आसा.